गोंयांत सध्या 60 दिसांची नुस्तेमारी बंदी आसा। हाका लागून नुस्त्याचो उणाव जाला आनी नुस्त्याचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्या भायर पावल्यात। मात पणजे नुस्तें मार्केटांत सध्या बऱ्यापैकी गांवठी नुस्तें येवपाक लागला। त्या शिवाय केजींनी पोशिल्लें नुस्तें आनी फ्रीज करून दवरिल्लें नुस्तें हांगा उपलब्ध आसा। बांगडे सध्या 400 रुपया किलो आसा, जाल्यार हेर नुस्तें 400 ते 500 रुपया किलो आसा। फुटाणीचे नुस्तें आनी मानशेची सुंगटां बाजारांत मोठ्या प्रमाणात दिसून येता। नुस्त्याचो व्यापार करपी लिएंड्रिना फर्नांडीस हांच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या कांय दिसांत दर्यामातसो कवळो की मानशेचें नुस्तें चड येवपाक लागतलें। नुस्तें पयलें सद्या बॅन केलेलें हा, नुस्तें चड येना बाजाराक। आतां कितें आमचें पळय लोकल पळय हा तें आतां मानशे पावसूय ना म्हणून तें नुस्तें पडना। हें आतां थोडे पॅकेटाचें चलता मार्केटान आनी थोडें पोसलेलें आसता आनी थोडें आमचें हें आसता लोकलूय आसता। पूण लोकल मातशें म्हारग आनी ते पोसलेले चोणाके आसता ते 500 रुपया किलो आसता आनी ह्यो आमच्यो जाले 800 रुपया 700 रुपया किलो आनी ते मुड्डोशे अजून पडोंक ना। आनी आतां कांटाळे घालता ते पूण नुस्तें कांय ना, सद्याक आतां म्हारगूच आसतलें। आतां पळोवया, पावस पडोंक जाय, मातशें मोड जावपाक जाय, मोड जालें म्हणटच मागीर तें नुस्तें येता मानशेचें येता। पूण आतां मानशेक सगळें बारीक सुंगटां पडटा, मोठी बाना। पूण हांवें सद्या सुंगटां आहलीं 600 किलो आहलीं मानशेची बरी सुंगटां आनी 350 400 रुपया पोसलेलीं, मोठी आहा जाल्यार 500 रुपया। मानशेक पडटा, काउंदरां आसता, शेवटे आसता, तामुशे आसता, चोणाके आसता, वागयो आसता, जायतें नुस्तें आसता पूण तें अजून पडोंक ना सारकें। थोडें येता म्हणून मातशी रेट म्हारग आहा। पणजेन गोंया भायलें नुस्तें येता तें मडगांवच्यान। फॉर्मेलिनाच्या बयान आमी हें नुस्तें चड हाडपाक वचना। तशेंच अजापाची गजाल म्हळ्यार हांगा खंय फॉर्मेलिन चॅक करपा खातीर कोण येनात। आयकात। आतां सद्या फॉर्मलिन अजून येवंक ना, आतां हांव नको फुडें कितें जातलें पळय तें चॅक तेणी करूंकूच जाय। मारगांव करता म्हण न्हू, मारगांव करून ते धाडटा ते आमकाड्यान कांय ना, आमच्या पणजेन तें ना, चॅकिंग ना। म्हणजे नुस्तें मारगांवच्यान हाडटा ते चॅक करूनच येता सगळें। कारवारचें मरवाचें सगळें मारगांवच नुस्तें येता। आमचें गोंयचें नुस्तें तें हिंगा ह्या बाजाराक येता। आतां आमी चडशे भायले घेयना, कित्याक फाटल्या दिसांनी इश्यू जालोलो न्हू, फॉर्मलिनाचो इश्यू जालोलो, पोत्तून मेवले म्हणून इश्यू केलोलो लोकांनी। पण ताका लागून आमी चडशें घेयना, भायलें नुस्तें घेयना। आमच्या पणजे बाजारात चड नुस्तें ना, आमच्या इंडियाचें जाल्यार आमी नुस्तें घेता। सध्या गोंयांत फिशींग बॅन चालू आसा, 30 days टोटल बॅन आसा। 1 जून टू 31 जुलय 2 म्हयने नुस्तें बंद आसतलें, ट्रॉलर्स दर्या भितर वचपाक मेळना। सो पूण गोंयकार नुस्त्या शिवाय रावपाक शकना, ताजे खातीर सद्या गोंयकारांचो मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। आमी मुद्दम आयल्या पणजे मार्केटान पळोवपा खातीर की ड्युरींग फिशींग बॅन गोंयांत नुस्त्याची परिस्थिती कितें आसा, नुस्तें अवेलेबल आसा काय ना। आनी हांगा पळयत जाल्यार नुस्तें आमचें मार्केट बरें भरिल्लें आसा, तशें नुस्तें भरपूर अवेलेबल आसा। आनी पणजे मार्केटाची स्पेशलिटी अशें म्हणटात की हांगा गांवठी नुस्तें खूब येता आनी सद्याक जरी ट्रॉलरांक भायर वचून मारपाक जर बंदी आसली तरी काटाळी घालून नाजाल्यार बाकीचे गांवठी नुस्तें मारपाक कतूच बंदी ना। आनी ताचे खातीर लोक मोठ्या प्रमाणाचेर नुस्तें मारता आनी हांगा हाडून विकता। सो हांगा तुमकां गांवठी नुस्तें सद्या भरपूर अवेलेबल आसा, खास करून मानशेची सुंगटां आमी पळयल्या हांगा भरपूर मानशेची सुंगटां हांगा बरी फ्रेश सारकी अवेलेबल आसा। सो त्या शिवाय बाकीचे मडगांवच्यान हांगा नुस्तें येता, मोठे वेगवेगळें नुस्तें येता। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगा आमी उलयता भशेन फॉर्मेलिनाचें टेस्टींग हांगा पणजे जायना, पूण ते म्हणटात की मडगांवच्यान जें नुस्तें येता थंय संजे टेस्टींग करून हांगा धाडटा। सो अशे तरेची सद्याक पणजे मार्केट नुस्त्यान बरें भरला, फक्त इतलोच प्रॉब्लेम आसा की नुस्तें म्हारग आसा। हांव पणजेच्यान निरज नायक।